फाटले कितलेशेच दीस जाले धार्मिक मुर्त्याची नासधूस करपी प्रकरण राज्यात चालू आसा। हे प्रकरण सोडोवपाक गोय पुलीस सक्षम आसा। हातून खंयच्याच पक्षाचो हात ना। ही केस एटीएसा कडेन दिल्ली आसा म्हूण गृहनिर्माण मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। तशेंच ही केस सीबीआय कडेन सोपोवची म्हूण मायकल लोबोन केल्या विधानाक आपूण सहमत ना म्हूण डीसीपी मंत्री सरदेसायन मिडिया कडेन उलोवन दाखयला। आर्डिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। गोंयचे जे पुलीस आहा हे गोंयकार खंयच्याच गोंयकाराक पुलीस मोडटात आनी ग्रेव्स आहा त्यो डेसिग्रेट करतात हे कोणाकूच सोंसचें ना। तो बीजेपीचो आसूं, तो काँग्रेसीचो आसूं, तो गोवा फॉरवर्डाचो आसूं, तो एमजीचो आसूं, खंयचोच मनीस गोंयकार ओ नॉन पॉलिटिकल गोंयकार आसूं तो केन्नाच कोणाचे वचून प्लेस ऑफ वर्शीप तोड आनी मोड हें करचो ना। तो गोंयचे पुलिसांकूय इतलोच म्हाका दिसता शॉक लागिल्लो आहा, तितलोच रागूय आसतलो, कित्याक ही जी एक्ट आहा दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर। दिस इज डन विथ अ स्पेसिफीक इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग डिसहार्मनी इन द सोसायटी and it should be treated as an act of terror. The government and Mr. Manohar Parrikar has rightly given the case to ATS. Theft cases are not given to ATS. So the seriousness of the issue is already being is there as far as the government is concerned. So I believe that CBI inquiry would take this issue to a dead end. The local police should either be pushed a little bit more, or the ATS, which has been given this mandate, special mandate, because the moment you give it to ATS, it means that the government is serious about the issue and considers this as an act of terror. गोंयचे पुलिसेचे जे खंयचे I am of the opinion की सपोज एक कोण मनीस वता आनी डिसेग्रेट करता आनी धांवता ताच्या पांयांचे फार मारलो. I am of that opinion. He should be shot at, not shot dead. Yesterday somebody wanted me to say shot dead. I am very clear. He should be shot at. एक जर टेररिस्टाक पळयलो जाल्यार तो ताका वॉरंट धाडचो ना, तो टेररिस्टाचेर एक्शन घेतलो. ती एक्शन हे मनशाचेर घेवपाची गरज आसा. पूण मायकल इज अ लिटल बीट मोर एक्सायटेड. He has been more hurt and he has made his sentiment very clear. He thinks CBI is a solution to all problems. Does it mean that every case given to CBI comes to a solution? So I disagree with Michael that CBI जेन्ना केस तूं दिता हाजो अर्थ जाता की तुका तुज्या ओन पुलिसेन फेथ ना. आमकां आमचे पुलिसेन फेथ आहा आनी म्हाका दिसता गोंयचे पुलीस आहा ते गोंयकारांचे काळीज तांकां आनी तांच्यान हें सॉल्व बरें करूंक जातलें. देन सीबीआय येवन हांगा ती संवय जावपाक आनी तुजें हांगा बैठाण बसपाकूच टायम लागतलो एक दीस.